येरादारी मंत्री माविन गुदिनो आपल्या स्फोटक वक्तव्याक लागून सध्या चर्चेन आसा। दाबोळी विमानतळाचेर गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यो ना जाल्यार प्रवाशी मोपा विमानतळाक प्राधान्य दितले आनी दाबोळी बंद पडटलो अशें जर जालें जाल्यार हाका तुमी जापसालदार आसतले अशी शिटकावणीच मंत्री माविनान काळ्या हळडुळ्या टॅक्सीकारांक दिल्ली। ह्या विशया वयल्यान सध्या गोंयांत राजकीय मळार नव्या वादाक तोंड फुटलां। माविनान आपल्या ह्या स्टेटमेंटात विरोधकांच्या हातीन आयतें कोलीत दिलां। सगळे तरेच्या सोयींनी सुसज्ज असो उत्तर गोंयांतलो मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 2023चे सुरवेक पुराय क्षमतेन सुरू जातलो। देखून दाबोळी विमानतळाच्या अस्तित्वाचो प्रश्न निर्माण जाला। हाचे फाटले मुख्य कारण म्हळ्यार येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन काळ्या हळडुव्या टॅक्सीकारां वांगडा बसका घेवन उक्तायिल्ली भिरांत। ॲप टॅक्सी येतलीच आज ना फाल्यां ना परवां कितले दीस आमी पोस्टपोन करतले आनी एज एगेन्स्ट दीस बॅकग्रावंड आमी समजणी घेवपा जाय मोपा एअरपोर्ट रेडी जाता। It is a privately run GMR operated airport going to be. Now when that is going to happen, we don't want Dabolim to suffer from any infirmity. App taxi na, only prepaid taxi asa. अशें आमकां नाका। फाल्यां अशें जावपा जायना Dabolim येयल्यार taxi problem. I want this to be thing of the past. Tomorrow Mopa will say we have done everything so well. फाल्यां because of taxi service or mess in transportation, I don't want a situation where everybody will prefer flying down from Mopa because today distances are not a problem in Goa. खरेपणी गोवा मायल्सा वांगडा सरकारान 2018 वर्सा कबलात केल्या, पूण खाजगी टॅक्सीकारांच्या विरोधाक लागून ही कंपनी विमानतळाचेर जाय तशी सेवा दिवपाक कमी पडल्या। येरादारी मंत्र्यान काळ्या हळडुव्या टॅक्सीकारां वांगडा चर्चा केली खरी, पूण टॅक्सीवाले गोवा मायल्सा वांगडा वचपाक तयार नात। हातून भर म्हणून विरोधकांनी उज्यात तेल ओतपाची एकूय संद सोडूंक ना। गोवा मायल्साक तुमी जॉईन जातले करा, आमी गोवा मायल्साक जॉईन नासले ना आनी हेच्या फुडें जावचे ना। आमी जे प्रिपेड कावंटर जो आसा पळय हो गोवा मायल्स आनी आमकां हो कांयच लागना। प्रिपेड कावंटर हो 1985सून आसा जो ट्रेडिशनल आसा आमचो, तो आमी तसोच दवरतले आनी आमकां एपाक जॉईन जावपा जाय कितें जावपा जाय आमी थंय जावचे ना। हें आमचें पयलींसून म्हणणें आसा की आमी एपाक जॉईन जावचे ना, आमचो जो प्रिपेड आसा तोच प्रिपेड आमी दवरतले। माविन गुदिनाक म्हाका दिसता ह्या दिसांनी वाचन कमी जालां। ताका पयलीं कळूंक जाय की वी आर द 7th हायेस्ट इन जॉबलेसनेस इन द कंट्री। हे फिगर्स काल आयिल्ले आहा। अशे परिस्थितीन तो धमकी दिता की टॅक्सीवाल्यांनी टेक्नॉलॉजी घेतली ना जाल्यार दाबोली एअरपोर्ट बंद पडटलो। हाजो अर्थ आनी जॉबलेसनेस तो क्रिएट करता, आनी एम्प्लॉयमेंट जो आशिल्लो लोकांचो तो काडून घेता। आनी आज ह्या सरकाराक कोणूच पातयना। ऑल्दो देर इज अ MOU, देर इज अ क्लियर अंडरस्टँडींग की बोथ एअरपोर्ट्स वील को एक्झिस्ट। इतल्या आसून पसून हे केन्नाय उतराक नेगार वचपाक शकतात हें गोंयच्या जनतेक पूर्णपणान खबर आहा। तशें पळोवपाक गेल्यार न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण विमानतळ आनी वाहतुकीच्या हेर भौशीक थळांचेर ॲप बेस्ड टॅक्सी सेवा उपलब्ध करून दिवप सरकाराक बंधनकारक जावन आसा। पूण सरकाराच्या गचाळ धोरणाक लागून पर्यटकांची लूट करपी प्रिपेड टॅक्सीवाले सरकाराच्या तकलेर चढून बसल्यात। हातून सरकारान खर धोरण आपणायलें ना जाल्यार येरादारी मंत्री सांगता ते भशेन प्रवाशी दाबोळे बदला गरजेच्यो सोयी दिवपी मोपा विमानतळाचेरूच वतले इतलें मत खरें। दुसरे वटेन सुसज्ज मोपा विमानतळ कार्यरत जाल्या उपरांत दाबोळी विमानतळ चालू दवरप परवडटलो काय कितें होवूय एक प्रस्न आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।